आयच्या ह्या त्यासांत आमी सगळ्या बापांच्या पासत मागुया. देवाक आर्गां दिवया बापायच्या ह्या खेरीत देण्या पासत. बापूय जावन आसा आमच्या गोराब्याचो खांबो, जो आपल्या फामिलीचो भार आपल्या खांदार उबारून तांकां राखता, पोसता आनी सांबाळटा. देवान तांकां बरी भलायकी, बूद, गोठाय आनी सगळ्या बेसांवांनी भरूं. तशेंच जायत्या बापाय आनी भुरग्यां मदें संबंद इबाडल्यात. देवाच्या आशिर्वादान परतून एकवटान रावंक आनी उजवाडीक गोराबो जावंक मागुया. आनी आमी सगल्यांनी तांकां मानान, रेस्पेदान आनी मोगान लेखूंक आमचे सगल्यांचेर सायबिणी वरवीं देवाचीं बेसांवां मागुया. सोतमानतां देवा, सर्वोदयदार बापा, स्वर्गारान पितमीच्या अरसनारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्यासपुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, अंकवार मरेतायेन जल्मलो, कोस लागता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निपिगेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वोदयदार देवा बापाच्या उज्यान बसलाय, थंय तान जल्मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो वचपाचो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे इचुकवाल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पथकां मोगोस, आनी आमकां ताणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आतां आनी सदांच काल आमेन. दुखीच्या मिस्तेर पयलो मिस्तेर, स्वामी जेजू क्रिस्त जेच्या मेल्याच्या मोड्यान मागणें कोत्ता आसतना आमच्या पातका पासून रगत मेलो. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे इचुकवाल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पथकां मोगोस, आनी आमकां तारणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय, आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय,
बापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तायेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तायेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतले उच्यांतले और सगळे आत्म्या पावदी करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर पिलाक ताच्या राजाज्ञान सुम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5000 वयर ताका जर्मन मारले. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या जना पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो रायज हेज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोवचे ते दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भागीन मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतले उशांतले और सगळे आत्म्या पावदी करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांटेचो मुकुट घातलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां तारणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा ओश्रा मतें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा ओश्रा मतें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा ओश्रा मतें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय
आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझ्या ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो आपू जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझ्या ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो आपू जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझ्या ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो आपू जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझ्या ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो आपू जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझ्या ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो आपू जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझ्या ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो आपू जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझ्या ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपू जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. म्हज्या जेजूस बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतले उज्यांतले और सगल्या आत्म्यांक पावदी करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार घेवन आपल्या खांदार तो बारातीक कुरीस. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
म्हज्या जेजूस बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतले उजांतले और सगळे आत्म्या पावदी करून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगां सोरा मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मरेच्या दिश्टी मुखार. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पोवी जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतले उजांतले और सगळ्या आत्म्या पावदी करून चड गरज आसलोल्यांक. नमन राणे काकुटीचे माय तुजके आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी पोदेशी एबेची बालकां तुका आवलो माता ह्या पदां तुजो रुदन करून माई तुका आमकां प्रार्थना. दाखय. आमचे दोळे शेलातिनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तूं कोनवाले आनी मोगाल दलोवपाक वार मरे ह्या पडेसा प्रांतचो आपूज जेजू आमकां दाखय. भाग्य देवाची माई आमचे खातीर माग जेजून बासल्यान आमकां फावो जावच्या. बाप साहेबांनी ते सांगपासत आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवी जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवाल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां दाळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदोय तुजो आपूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापया खातीर विनेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
सगळ्यांक तुमकां दिव बरो दिसत्यो तुमकांय दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयच्या मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जासिंतो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें तेसांव सोपून गेल्ल्या सिप्रियानो डायस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो आयज दीस मनयतात मेलिसा फेर्नांडीस, साशा फेर्नांडीस, टायलो वाज, सिबल अताईद, विलरॉय रॉड्रिगीस, स्विझल बॉर्जिस. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या क्रिजमाच्या भुरग्यां पासत मागुया. ह्या दिसांनी आपली लागशिल्ली तयारी ती करतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी आमचे फिरगोजेक बरी क्रिस्ती तोरणाटीं फावो जावंक आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट आसोय समुदायान जाता. ह्या समुदायांतल्या दर एका घोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमच्या गोंयांत आमची एसेंब्ली चालू आसा. खेरीत भाशेन आमच्या 40 आमदारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक परजीच्या बरेपणा पासत जें कितें जाय तें तांणी निर्णय घेवंक आनी जें कितें चुकीचें आसा वायट आसा आमच्या गोंयांत तें तांणी काडून उडोवंक खेरीत भाशेन तांचेय पासत मागुया. देवाचो आत्मो तांकां दी आनी वायटाचो आत्मो तांचे वेल्लो काडून उडय म्हूण मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. दोनी येता तेन्ना ताचे चाकर ताका जागे मेळटीत ते सुभागी. दर दिसाक उत्मीक आमचे जिवितान आमी जागृताय सांबाळूंक आनी दुसरे सोम्याचे येण्याक आमी सदांच तयार आसूंक आमकां ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पाती सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेर सदांच सांकवार मरे सगळ्या देतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो खुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालाकी विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया.
मोयमोवन देवा सोर पदवेदार बापा सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येतान रासूल चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, एका मनशा उद्देशी पातक ह्या संवसारान भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुलाक लागलें कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवां इतलें मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताच्या वन चड खरें तें हें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुबान देणें कशें सांगून नजो तितल्या मनशा कुलाक पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतलें हें खरें जालें. ताच्या वन अदीक फलादीक ही कृपा आनी फुक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलेलें देणें घेतात तीं सगलीं पुण्यवन जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतात. म्हणटूच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें तशेंच एका मनशाची पुण्यवन कोरणी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूल पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगळीं पुण्यवंत जातलीं. पातक चडोन वाडोन वेचे खातीर समूर्त उबी जाली पूण पातक चडलें वाडलें थंय कृपा ताच्या वन अदीक चडली आनी वाडली. हे पोरी जशें पातकान मरणा वरवीं राजवटकी चलयली तशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी सासणाच्या जिविताक पावयता त्या प्रामाणीकपणा वरवीं कृपेन राजवटकी चलोवची. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो. हो पोले हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. अनेकदां म्हणुया. हो पोले हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें हो पोले हांव येतां. जबाब हो पोले हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. तुजे कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण राष्ट्रांचेर ग्रंथांचेर म्हाका फॉर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब हो पोले हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना हें तूं बरें जाणूय सोरेस्परा. जबाब हो पोले हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सवे मेळूं आनंद आनी संतोश. तुज्या थारोनाक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हरतो आमचो देव. जबाब हो पोले हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. उद्गार. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. तुमच्या पॅन्टाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटी ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पॅन्टाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर बागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. 1999 ह्या वर्साक बाबा भयणो कारगील झूज जालें. कारगील आमी जाणो आमच्या देशांत पडटा आनी हे कारगील सुवात म्हणटा ती वयर तेंगशेर बाबा भयणो आसा. ताची कोण खबर घेना आसली म्हणटूच जायतो दो थंय पडटा आनी कोण खबर घेना हाका लागून आमच्या दुस्मानांनी थंय कब्जा केलो. आपलो जागो म्हणून तांणी परगोटले आनी तांणी ती सुवात घेवंक येवजिलें. असल्या वेळार इंडिया आनी पाकिस्ताना मदें झूज बाबा भयणो जालें आनी त्या वेळार ह्या झुजांत जायतो लोक मेलो. कित्याक चतुराय नासली जावं शेडेमोळे आसली. आमचीच ती वस्त आमकां मेळटली अशें समजून आमची फौज उगी आसली. त्या वेळार हें झूज झुजलें आनी आमकां विजय मेळ्ळो. बाबा भयणो, आज जेसू आमकां काय बरें सांगता. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर बागी. मातेवाच्या शुभ वर्तमान 13व्या आवेस्वरांत 25वे वडीन आमकां मेळटा. सगळे न्हिदून आसलेल्या वेळार रातचो दुस्मान येता, नेर वोमता शेतान आनी तो वेता. द एनिमी कम्स इन द नायट वेन एवरीवन इज asleep, sows the weeds and goes away. बाबा भयणो, आमी तो जागृत ना जाल्यार दुस्मान आमच्या जिवितांत जायत्यो आडगां करतलो. आमकां बाबा भयणीनो सगल्यांक पातकान घालतलो. आमकां सगल्यांक देवाच्या जिविताच्या बरेपणांतली सगल्यांक पयस करतलो. बागेवन पेद्रू आपले पयले चिटीन सांगता 5व्या आवेस्वरान 8वे वडीन म्हणटा, द डेव्हिल इज प्राउलिंग लायक अ रोरिंग लायन लुकिंग फॉर समवन टू डिवावर. रेजिस्ट हिम सॉलिड इन युअर फेथ. बाबा भयणीनो, दुस्मान तुमकां सारको पळयत आसा, तुमकां ग्रासपोंक, तुमकां तुमचो विंगास घेवंक, तुमकां खावपाक दुस्मान सारको तोंड व्हडलें करून तुमकां सगल्यांक गिरासूंक रावता. म्हणटच तुमी जागृत रावात. आमच्या जिवितांत उत्मीक वाटेन जायते फावटी आमकां शेडेमोड्या येता. हें उतर हांव जायते फावटी वापरता. आमी शेडेमोड्या केन्ना दवरता बाबा भयणी? जेन्ना आमी वी टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, वी टेक आवर फेथ फॉर ग्रांटेड. आमचो बावार्थ आमी समजता आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलो, आवय बापायन दिलो म्हणटच चलता आमचो बावार्थ. दिसपोटी आमी चलता. पूण बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या बावार्थाक दर दिसाक न्हवसणीची गरज. दर दिसाक आमी जागृत आसूंक गरज. आमी तो जागृताय दवरिना जाल्यार दुसरो येवन आमचेर वार करतलो, दुसरो येवन विजय घेतलो आनी आमी थंयच पडटले बाबा भयणीनो. हाका लागून आज चवथगार काय बरो, मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. आनी हें खरें बाबा भयणीनो. आमी तर सगलो वेळ मागणें करून जागृत रावली जाल्यार आमकां तो दोनी येता तेन्ना आमी पुर्ते चाकर कशे ताका मेळटले. आनी हाका लागून आयचे जबाब आमी वाचला. हो पळय, हांव येता तुजी खुशी करूंक, हांव येता सायबा. दर दिसाक देवाची खुशी आमी करूंक, दर दिसाक देवान मांडलेल्यो येवजण्यो आमी सहकार करूंक, दर दिसाक आमच्या जिवितांत बरें आसा तें
आमच्या पेल्याची सेवा आमच्या जिवितान वायट आसा ते नपयत करूंक आमच्या जिवितान दुसऱ्यांचो हुस्को धरून दुसऱ्यांक पावूंक हें तर आमी करीत रावले आनी मागण्या वरवीं आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुदारूंक तर आमी पावलें जाल्यार आमच्या जिवितान दर दिसाक ह्या सोम्याक आमी फावो आनी पुरते आसलेले चाकर कशे मेळटले म्हणटूच आमचे दिवटेन सदांच तेल आमी दवरूंक मागण्यांची आमकां गरज मागणें बाबा भयण आमच्या जिवितान आमी तीर दवरुया मागण्या वरवीं अदीक आनी अदीक सोम्याक खात्रेचे चाकर कशे आमी मेळटले आनी जागृत आमी तयार आनी रावूंक आमच्या जिवितान हे मागणें सदांच आमी करूंक वावरुया तेन्नाच की आमी अदीक आनी अदीक पुरते जातले हीच कृपा आज आमकां हे मिसान सगल्यांक मागून घेवया मोशा बाबा भयण मोशान आमच्या आणि आख्खे पवित्र गांवाक सगळेच पोर मानून घेऊ देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगल्या दुदुतां संगती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तलवारीचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय म्हूण सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशयेन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कुराक
ताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुरो जीवन मोडा ओयली तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडून्याला आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुरवणची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगात चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुगीच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायने पळोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां दी. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां दिवा दया करून जिवितांत सवस्क आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नेमचे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसगा म्हणजे कशी परमे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. मागणे आनी आमच्या जागृताये वरवीं सोम्याक मेळटा तो दोनी बागी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्याव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. Gesù, tu grascolenza
कितलोच तूं कळपारो तुका सोत्या कितलोच तूं बरो तूं भोगतल्यांक कसो तूं ना सांगचो जेजू कितें भोगता मोगोन तुजो हेजी प्लेच्या कोदीक सांगून वचो हेरो शोरान बिलकुल कळून वचो मुसोर केलो मनीस जाणा जालो जेजू आमचो मुकुट स्वर्गाराच्या जातूं आमचो संतोष ह्या संवसारांत आमकां मोडीक मोहिमा वैकुंठ सुखांत तुजें सवें भोगूंक निर्मीत आसना प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आज सांजे आमच्या क्रिस्माच्या आवय बापायक कुमसारां आसतली 4 वाजता 4 ते 6 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोड उपकार